सॅटर्डे म्हाका दिसता एक सांजचे 3 म्हणजे मी प्रेस केल्लो तो त्याच राती आनी आमच्यांनी पॉयंट आवट केल्लें हे पळय क्रायम पळय वाडटा पळय इट इज नॉट अ सिंगल आयसोलेटेड इन्सिडंट्स एक घडटा ते पॅटर्न आहा ते टॅक्सी ड्रायव्हराक मारला पळय ते एक सिंगल इन्सिडंट नासलो तो तेजेर जे पळय गाडयो चोरी जाता पळय ते किंग पिन कोण आहा पळय रॅकेट कोण चलयता पळय ताका अजुनूय धरूंक ना इमिडिएटली त्याच हेजेर आमी ते मर्डर जाल्ले पळय रेजिडेन्शियल एरिया पार्रा म्हणटा पळय त्या गांवांत हायली पॉप्युलेटेड बाय रेजिडेन्शियल एरिया आमी मानता की खूंय ट्युरिस्ट जाग्यार खूंय इंटॉक्सिकेशन म्हणल्यार बार आहा हे आहा ते आहा ते थिंगा झगडी जाता आनी कितें इन्सिडंट घडटा म्हणून मानता हांव रेजिडेन्शियल एरियान पळय ते ग्रुसम हॉरिफिक मर्डर जाता पळय इट्स अ अलार्मिंग स्टेट आनी पुलीस कितें म्हणटले पुलीस म्हणटले की सोवानी ताका अरेस्ट केलो ताका धरलो आनी आमचें काम केलें बरोबर आहा मात हे आतां तुमचे यू ऑल हॅव टू हॅव युअर इंटेलिजन्स इन प्लेस इफ देर इज मर्डर्स टेकिंग प्लेस इन सच रेजिडेन्शियल एरियाज उरला आनी कितें पावसाच्या दिसांनी क्रायम दिसान दीस वाडटा ऑन एन एवरेज देर इज 1 ग्रुसम क्रायम हॅपनिंग पर डे आयज म्हाका दिसता मिडियाचे हितूंतल्यान आमकां कळोन येयला सावथ गोवा थिंगा सांकवाल गांवांत थिंगासर जुवारी नगरांत तलवारी घेवन झगड्यो चालू आहा कितें म्हापसा ते थिंगासर कोण तरी पुलिसाक अटॅक करता थिंगासर इट्स अ शेम डिसग्रेस आनी तो पळय त्याच दिसा आमी सॅटर्डे पळय प्रेस घेतला आमच्यांनी त्याच रातीक इन्सिडंट घडलो थिंगासर बागान आनी ते येयला कितें की टिटोज लेनाचेर टॅटू शॉप आहा पळय डिस्प्युटाक लागून इन्सिडंट घडला अरे तो इन्सिडंट जाला खंयसर एक गल्लीन येना ते भुरग्याक आनी मारला एकामेकाक म्हणल्यार हांकां खबर आहा की खंयचे आयसोलेटेड एरियाज आहा कलंगुटान सो दीस इज नॉट इंडिविज्युअल इन्सिडंट म्हणल्यार कितें आहा अशें कितले गोश्टी जाला आसतले वीच इज नॉट कम टू पब्लीक आय म्हणल्यार लोकांक खबर ना पुलिसांक खबर ना असले कितले गोश्टी जाला आसतले कित्याक हांकां खबर आहा आयसोलेटेड एरियाज खूंय आहा पळय ते हाव डू दे नो अरे आमकां खबर ना खूंय आयसोलेटेड एरियाज आहा कलंगुटान हांकां कशें जागे मेवता रे सोदून एकामेकाक मारपाक आनी ते चाकू तलवारी कितें गँग्स ऑफ वैसलपूर म्हणून पिक्चरांनी येताले ते आमकां लायव्ह दिसती पडटा हिंगासर आनी लोक काडटा व्हिडिओ काडटा आनी शेअरिंग करता अरे वॉट आर वी पोर्ट्रेइंग अबाउट गोवा वॉट आर वी पोर्ट्रेइंग अबाउट कलंगूट आमचे प्रिकॉशन मेजर्स कितें आहा गव्हर्मेंटान हे काडूंक जाय तेंचे होम मिनिस्ट्रीचे फंड्स आहा एलोकेशन आहा प्रिकॉशन मेजर्स कितें घातला तेंच्यांनी कांय ना तेंचे सीसीटीव्ही आसा ते चलना आमी लास्ट टायम पासून म्हणला डेली क्रायम एक क्रायम पर डे इज द एवरेज रेट इन गोवा रायट नाव एक्सिडंट जाल्यार म्हणून नाका ते ऑलरेडी नॅशनल हितूंतल्यान येयला की 50% रायज इन एक्सिडंट्स म्हळ्यार आनीक बदनाम कोण बदनाम गोंयकार सरकार काय बदनाम जायना येता ते गोवा इज हायलायटेड फॉर 50% रायज इन एक्सिडंट रेट कोणाचें नांव तेंचें नांव घाल मरे बीजेपी सरकार गोंया म्हणून 50% एक्सिडंट रेट वाडला म्हणून घाला कंप्लेन जाता FIR जाता अरेस्ट जाता ताबडतोब ताका बेल मेवता हाऊ इज इट पॉसिबल सो समवेअर मे बी देर इज अ ड्यू डिलिजन्स फेलियर अरे तुमचे ते बेल मेवपाक तुजी केस आहा पळय फावंडेशनूच काबार करून तुमी केस फुडें मांडटा जाल्यार ऑब्वियसली बेल मेवतले ताका कित्याक मेवचें ना कोणूय म्हणटलो तुका बेल आपूण दिता म्हणून कित्याक हे ऑलरेडी वीक लिंक घालून ते हाऊ कॅन अ मर्डर विक्टम गेट अ बेल हे सांग म्हाका हाऊ कॅन अ मर्डर विक्टम अरे ते बाबा गाडी घेवन ढम करून मारले ताका आनी ताका बेल मेवता चाकू घेवन मारता ताका बेल मेवता कितें चल्ला इट इज कॉलॅप्स कंप्लीट कॉलॅप्स गोंयकाराची सेफ्टी आमचे भयणी आहा आमचे बायलो आहा तेंची सेफ्टी एक्सिडंट्स वाडला ड्रग्स वाडला ड्रग्साचे मुळे जाल्यार भायले पुलीस येवन गोंया इन्व्हेस्टिगेशन करता सो वेर हॅव वी हेड इट हांव घालता तुमी गांजा धरला 1 CRचे हे धरला 50,000चे अरे बाबा तेजें नांव सांग मरे कोण तो धरला किंग पिन रॅकेट चलयता कोण ते मेवना तेलंगणा सान पुलीस येता हैदराबाद सान पुलीस येता अरे so how come you are not reaching to a conclusion to the racket maker
ऑब्वियसली अशें दिसता की हुंय तरी ते बाबा धापणे घालपाक कोणाचे लेन देन जावं शकता न्हू. अदरवायज वाय द कोण मेन अक्युज्ड आहा, कोण मेन मास्टर मायंड आहा ताका कित्याक धरूंक ना तुमच्यांनी अजून? कोण तो मास्टर मायंड हो प्रश्न पडटा गोंयकारांक. सेफ्टीचेर कोण आहा रिस्पॉन्सिबल? आमदार जिखोन हाडटा आमी. वाय डू वी इलेक्ट अ रिप्रेझेंटेटिव्ह? बिझनेस करूं ना. आमदार आणि इच अँड इच रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहा पळय दे आर रिस्पॉन्सिबल. दे हॅव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजे लागून जाला म्हणून सांगूंक जाय, तेंच्यांनी भायर येवंक जाय, मिटिंगाक येवंक जाय. बाबा हे कितें जालां, तुमचे खूंय पावला, कित्याक जायना सारकें? अरे ते प्रेस काडटा, ऑपोजिशन प्रेस काडटा, ते सांगता तुमचे फेलियर आहा म्हणून. ताबडतोब तुमी मिटींग लाया आनी घेया आनी बसना. कित्याक बसना? ऑब्वियसली नो प्रश्न पडटा. कवर अप करपाक कितें इशू आहा जाल्यार ते करता सारकें. बट वेन देर इज अ सिरियस इशू, crime has an average of per day incident in Goa. This is the state where we have reached. We demand safety, आमच्या गोंयकारांची सेफ्टी, भुरग्यांची सेफ्टी, आमचे चेडवां बायलां कामाक वयता पळय तेंची सेफ्टी. हे पळय हे इन्सिडंट्स घडटा पळय तेजेर म्हाका दिसता ते पुलीस आनी प्रशासन दोगूय मेळोन तेंचे प्रिकॉशन मेजर्स पोत्तून थारोवंक जाय आनी पोत्तून हे करूंक जाय. जे पासत आमी आमच्यांनी मांडला, विजय बाबान सांगला पासून सगळे गोश्टी हे आमी ह्या टायम असेंब्ली येता पळय तेन्ना आमी काडटले. आनी आमकां खात्री आहा की आमचे आमदार आनी आमचे ऑपोजिशन लिडर हे असेंब्लीन हे सगळे इशू काडटले. आनी आमी फकत आतां हे पळोवचें पडटलें जे इशू आमी काडटले पळय तेजेर हो गव्हर्मेंट हो सरकार कितें रिप्लाय दिता पळय ते आमकां पळोवचें पडटलें. तेजेर मागीर आमकां कळटलें की हे सरकार आसा वेदर दे आर फॉर द क्रायम ऑर अगेन्स्ट द क्रायम हे सिद्ध जातलें. हे सरकाराचो पळय स्टँड आहा न्हू, हो सरकार आमचो प्रश्न आहा वेदर दीस गव्हर्मेंट इज अगेन्स्ट द क्रायम ऑर फॉर द क्रायम. थँक्यू. प्रेस आमचे लॉ अँड ऑर्डर आहे त्या दिसा प्रेस आमी घेवन सांगला की मनोज परब हो इलेक्शनाच्या हितूनच एक मशरूम कसो येता, पावस येता तो तशें कळ्ळें. पावस तरी आमकां वर्सान एकदां येता, हो 5 वर्सांनी. मनोज परबाक तिणी पयलीं आपलें कितें स्टँड आहा पळय तें कळपाक जाय BJP कडल्यान. इलेक्शन जाल्या हल्लो उपरांत कितलेशे इशू जाले तेणी काडूंक ना. आतां वर्सां ZP येवपाचें आहा, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येवपाचें आहा. जर इलेक्शन येयल्या उपरांत तो अशे विशय काडटा. एक्चुली मनोज परबाक हांवें सांगून म्हटलेलें की तुज्या गांवचो, ताका खबर आल्या खबर ना कळ्ळें, की तुज्या गांवचो एक नॉर्थाचो आनी अस्नोडच्या गांवचो आमचो कॅप्टन विराटो हेची पयलीं तुवें हिस्ट्री जाणून घेवंक जाय. कोण तो आनी देशा खातीर तेणी कितें काम केलें. आनी तो सावथ गोवान एक बलाढ्य अशें श्रीमंत अख्ख्या इंडियन म्हाका पॉलिटिशनाच्या जे इलेक्शनाक रावलेले लोकसभेच्या हितून सेकंड राज्य श्रीमंत मनीस, त्या मनशाक व्हरून लोकांच्या विजयाच्या हेचेर तेणी जिखलो. तो तुमच्या गांवांत येता जाल्यार तूं एक खरो लिडर आसलो, खरेंच तुका गोंयचें पडलेलें आनी खरो आमचो भुमिपुत्र तुज्या गांवाचो भुमिपुत्र तो. सो तेका एक बुके घेवन वयतलो आसलो तूं कळ्ळें. आमची मिटींग आमचें कितें हें जावं ना कोणाकूय मेळपाक खातीर थंय कितलेशे इवन म्हाका दिसता आमच्या कॅप्टनाक विराटो फॅर्नांडिसाक BJPचे लोक सुद्दां येवन मेळ्ळे. कितलेशा पार्टीचे मेळ्ळे, गोवा फॉवर्ड मेळ्ळे, बाकीचे मेळ्ळे. आयजीचे जे मनोजाक सोडून गेल्यात ते लोक सुद्दां मेळ्ळे तेका वचून कळ्ळें. तेंच्यांनी पार्टी बद्दल उलोवंक ना, तेंच्यांनी आपल्या थिवी बद्दल विचारले, तेचे तेणी आन्सरां दिली. एका हितून खितून एका एलर्जी जाली ती खबर ना म्हाका. एका एलर्जी जावपाक त्या BJPची, ती काँग्रेसीची एलर्जी. आनी आतां काँग्रेसी सोडून ताका कॅप्टनाची एलर्जी जावंक लागली की कॅप्टन आमचो निवडून येयल्ल्या पासून तो आपूण गोंयचो हे म्हणून तो भायर सरला कळ्ळें. तो आपूण रावंक ना. ताका ते दिसान आपयलें की थिवीच्या लोकांनी आमच्या काँग्रेस लोकांनीच आपोवंक ना, ते तेच्या कडेन बाकीचे अस्नोडचे लोक वचून आपयले की आमच्या गांवांत जो तो आमचो निवडून येयला तो येवपाकूय आसलो पण ताका फेलिसिटेशन बी नाका. बट तुमचें आमी फेलिसिटेशन करपाचें नाजाल्यार व्हडलें फेलिसिटेशन बी आपल्याला नाका. आपूण फक्त कितें प्रश्न आयकपाक जाय. आतां हितून वायट कितें केलें म्हणटा
हो नॉर्थांसून सावथ धांवना थंयसर तेणी फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलां की मनोज परबाक आन्सर करपाक जाय की तुजे जे कार्यकर्ते तुजे जे खांद्याक खांदे लावपी रायट एंड लेफ्ट आसले पळय ते तुजी पार्टी सोडून गेले पळय आनी तेणी तुजेर आरोप केले की हे खंयच्यान फंड केला आमकां काय कॉन्फिडन्सान घेयना हेतून घेयना तेतून घेयना म्हूण सांगले पळय ते तुवें क्लॅरिफिकेशन अजून दिवं ना हांव तुका परत आतां सांगता ते क्लॅरिफिकेशन पयलीं दी तूं कळ्ळें तुवें तुजे आरजीचो सिंबल येवच्या पयलीं इलेक्शनाच्या 2-3 म्हयन्या पयलीं तुवें सेव गोवा वांगडा काय तुवें हें केल्लें अलायन्स केलें तेंची फाट सोडली तुवें ते गोवाचे तेंची तुवें नदर फाट सोडली तेंच्यांनी तुजेर आरोप केल्ले HDFC बँकेच्यान आनी कितून तरी पयशांची हितून गेला म्हणून सो ते तेणी आरोप केल्लो एकावंटा बद्दल सो हे जे माल प्रॅक्टिसीस तुमी करतात कळ्ळें आनी गोंयच्या म्हणटात तुमी वचून थंयसर तुमी बाकीच्या BJPच्या लिडरांनी वचून मेळटात थंयसर कळ्ळें सेटींग खंयसर जाता गोंयांत जायना गोंयांत बेश्टी दाखोवपाक दुश्मनी सेटींग मुंबय आनी खंयसर तेलंगणा नाजाल्यार आनी खंय तेंचें जाता सेटींग आनी असलेच BJPक जाय कित्याक जाल्यार गोंयचे BJP इज अ पार्टी इज अ डिवायड एंड रूल्स तांकां अशेंच तुकडे करून हे करपाचें आहा सो आमी ते ह्या फावटी गोंयकारांक गोंयकार करून दिवचे ना गोंयकार सगळे हुशार जे आरजी फारजी येयल्यार फरक काय पडना ही एकूच पार्टी आसा जी गोंय खातीर काम केलें हेच्या पयलीं काम केल्या पळय उदरगत आनी डेव्हलपमेंट जाल्या ती फक्त काँग्रेस पार्टी आनी लोकांक काँग्रेस पार्टीचेर विश्वास आसा सॅटर्डेक आमी लॉ एंड ऑर्डरा खातीर घेतलेली आमच्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाक आनी तेच्या नंतर रोखडोच 24 वरां सुद्दां जावना इन्सिडंट जालो तेजेर सगळे डिटेलान आमचो विवेक घेतलो तेच्या पयलीं आमी एक सांगता फाटी जाली मांद्र्या एक मर्डर जाली अमर बांदेकर म्हणून तेजी आजून सुटावो जावना मारिया फेर्नांडीस म्हणून जाल्ले ते तिजे गाडी मारून उडयली तिजे मर्डर म्हणून डिक्लेअर केल्ले मागीर ताका बेलू गावली रोखडी मागीर मांद्रेचो एक पंचायत मेंबर अशें ताका दिसा ढवळ्या मारलो आनी तेजेर व्हडली कारवाई जावना मागीर ह्या हातूंत पुलीस करता तरी कितें हेतून सगळ्या लोकांक शंका आसा दुसरी आतां कलंगूट येता कलंगूट विलेज पंचायतीन आयजूच हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलेलें की सगल्यो मसाज पार्लर तेंच्यांनी बंद केल्ली तरी पूण हे धंद्या सच्या नंतर चलता बऱ्या हितून चलता आनी टाटूच्या धंद्यावर तेंकां नोटीस काडलेली आनी तो सरपंच आसा तो BJPचो आनी त्याच सरपंच सांगता की आपणे नोटीसोय काडल्या की एक नोटीस काडटकूच एक नोटीस वयता पंचायत राज एक्टान BDOक आनी एक वयता लोकल पुलीस स्टेशनार तरी पूण हे धंदे चलता कशें ते तुमी जाप विचारून जाय तिसरी पयर शेनवाराक आमची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच 8 हीट आनी रन केस जाली पर्रा तरी पूण तिंकां धरूंकूच ना तो भुरग्याची बायक जाली कावा तो वयतालो हाका मेडिकलान कामाक वयतालो आतां हांवें इन्फॉर्मेशन आयकलें म्हापसा पुलिसान आतां धाडलें म्हणजे कित्याक ते पियाल्ले आसले त्या कारणान ते गावना आनी आतां तेन्नाच धरलेल्या सॅम्पलाक ती ड्रिंक एंड ड्रायव केस जावपाची ती जावंक नये म्हणून तेंच्यांनी दवरूं ना आयज ते भुरगे येता आनी सडन जाता आतां वचपाचें जातलें आतां हेजें आमचो BJPचे फुडलें उलयता फक्त वॉयसूच रेज करतले तुमचो फ्युचर कोर्स ऑफ स्टँड कितें आसतलो आमच्यांनी सांगलां ते भाशेन आमी ह्या फावटी आतां ह्या एसेंब्लीचो ह्यो ऑलमोस्ट पावला सो थिंगासर आमचे ऑपोजिशन लिडर आहा केपेबल सारको धोडाडी आनी तशेंच आमचे नॉर्थ गोवाचे आमचे MLA बाब कालूस फरेरा तो एक लर्नड एडवोकेट तेजेशीन आमची बसका जाला आनी वी आर टेकिंग अप दीस इशू इन द एसेंब्ली फॉर शुअर एंड इफ फ्रॉम देर आमकां गरज पडल्यार जाल्यार वी वील नॉक ऑन द न्यू गव्हर्नर आमकां एक नवो गव्हर्नर मेवला आनी आमकां खात्री आहा तो गव्हर्नर आमचे आयकतलो आनी हे जाग्यार घालतलो कित्याक आमकां ह्या गव्हर्मेंटाचेर मातूय आतां विश्वास ना जे हिसपान आमी सांगून पासून त्याच दिसा तरी इन्सिडंट कंटिन्यू जाता सो वेर देर इज अ इमिडिएट फेलियर एंड कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर